आमी बरे भाशेन येता बरे भाशेन आयज सगळे टीम येयले आमी बरे भाशेन येयले ते पळोवपा येयले आनी ते आतां आमी आतां थिंगा व्हिडिओ करता व्हिडिओ करून सगळे कोण येयले ते चोयतात आनी हाले इन्सिडंट करतले तेच हे जशी फोटले तेच ट्रक फोटले आनी आमचेर तेच फोटले आनी मागीर ह्या लोकांचे हे करून आनी ते व्हिडिओ दाखोवन ते केसीस घालता आमचेर आज रेल्वे पुलीस येयले आमगे गांवचे पुलीस येयले वेर्ना पुलीस येयले आनी पुलीस कितें करले मागीर FIR कोताय म्हणजे आमकां उलोवपाक ते दिनाय आमचे ताळ वयर काडपाक दिनाय आमचे कितें सांगलें तें मागणें आयकनाय हांव मागतां प्रमोद सावंता कडेन एनवायरमेंट मिनिस्टरा कडेन हें जेन्ना ते पळय की आमकां लोकां पोटां मारून पळय हें पळय रेल्वेक काम करूंक दिलां तें ताबडतोब बंद करचें दुसरें ते कडेन विचारलें तो सांगता खंय कितें काम करपा जाय कितें पिलार घालपा जाय कितें करपा जाय ते कोण विचारलें तें काम करता ते कडेन तूं केन्ना पणजी गेला तो म्हणटा आपूण पणजी पावलो ना कित्याक हांव तांकां सांगूंक सोदता पणजे हिंगा आमगेल्या जुवारी रिवरांत फकत 3 ब्रिज आहा एक रेल्वेची वयर आहा बरी आहा हिंगा आहा हिंग हेजी 2 आहाय मांडोवी कितलो ब्रिज आहाय सपारा कितलो ब्रिज आहाय आनी ह्यो ब्रिज हे भाशेन बंद करून तेणें काम केलें ना ब्रिज बांदलो न्हय जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर आपलो फायदो चोयन लोकांक माता आनी लोकांक मारून लोक विचारून गेल्यार पुलीस प्रोटेक्शन तांकां दिता आनी आमकां त्रास कोताय आमचे केस फायल कोताय सदांच हो मुद्दो घेवन लोकां बरोबर रावल्यात आमच्या इलेक्शन मॅनिफेस्टोन हे डबल ट्रॅकिंगाचे आमी क्लियर कट मेन्शन केल्ले आमचे लिडर श्री राहुल गांधी जेन्ना गोंयान आयिल्ले तांणी जाहीर सभेन सांगलां की आमी गोवा कोल हब जावपाक दिवचे ना हे जे असेंब्ली सेशन आसा आतां तांचे सगळे आमी गाराणे आयकून घेतल्या आय विल ब्रीफ द लिडर ऑफ ओपोजिशन एंड आय विल आस्क हिम टू टेक अप दीस इशू इन द असेंब्ली एंड आस्क द चीफ मिनिस्टर एंड द एनवायरमेंट मिनिस्टर कित्याक हातून एनवायरमेंटूय डॅमेज जाता अरे एका सुवातेर तुमी लोकांचे इल्लिगल जागे हडप केले विदाउट लँड एक्विजिशन आनी थंय तुमी इल्लिगल फिलिंग करता दुसरे मोस्ट इम्पॉर्टंट इज तुमी आज एनवायरमेंट डॅमेज करता मरे ताजेर हे सरकार कित्याक उलयना डबल ट्रॅकिंग रेल्वे सेंट्रल गव्हर्मेंट मरे अरे पूण न्हंयो आनी पोळी कोणाच्यो आमच्यो ताजेर नुस्तेकार डिपेंडंट आहा आज आतां ते नुस्तेकार आमकां सांगताले की आपले पोट म्हणटा तो हातून जे पळय नुस्तें जाता तें आमी नुस्तें काडून ताजेर पोट जगता म्हूण तो म्हणटा आज हें बंद केलें तें नुस्तेंय गेलें सो हाज्या वयल्यान हो सरकार गोंयकाराच्या पोटाचेर सुद्दां येता आमचो बाब सावियो डिसिल्वा हू इज द साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ही इज ऑल्सो इन टू दीस फिशींग बिजनेस सो तो तांकां आतां डिस्कस करतालो सो वी यू नो सी आज प्रॉब्लम असो आहा की हे 33% सरकार हे गोंयकारां पासत ना आनी ह्या देशाच्या लोकां पासत ना म्हाका दिसता ज्या हिशोबान राहुल गांधीचेर जो तांणी आज तांकां डिस्क्वॉलिफाय केला हाजे वयल्यान सिद्ध जाता की कोणीय जर आज आवाज उठयत जाल्यार ताका आवाज दामपाचो प्रयत्न करता अडानीचे आनी मोदीचे रिलेशन विचारले ताका काडलान उडयलो अडानी हातून इन्वॉल्व आहा ह्या डबल ट्रॅकिंगाच्या प्रोजेक्टान अडानीचो हात आसा ताका लागून गोंयचे सरकार गोंयचो मुख्यमंत्री उलयना नाल्यार गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान आनी ते एनवायरमेंट मिनिस्टरान सांगचें की हे एनवायरमेंट डॅमेज जाता ताका जबाबदार कोण कित्याक हे आमचे मरे हे नुस्तेकार हे भाव आमचे गोंयकार ते म्हाका दिसता डॉक्टर प्रमोद सावंतान हांगा येवन हाजी जाप दिवपाची गरज आहा कित्याक हो पळय कोळसो जो पळय वता हो कोणाचो वता हो कोळसो अडानीचो वता आनी त्रास कोणाक करता हे आज जे हांगाचे जे लोकल स्थानीक ह्या जाग्याचे जे पळय ओनर आहा पळय तांकां त्रास करता आनी सरप्रायझींग म्हणल्यार आमी हांगा आज बेश्टे इन्स्पेक्शना म्हूण आयिल्ले ताणें आपयला म्हूण पुलीस प्रोटेक्शन पळय कितलें आहा तें अरे म्हणल्यार हे सरकार पुलीस आपली यंत्रणा दिवन इलिगली करपाक सपोर्ट करता त्यांनी कसलेच परमिशन घेतलें ना आनी परमिशन सुद्दां घेतलां जाल्यार हांव विचारतां एनवायरमेंट मिनिस्टराक की आज खंयच्या कायद्या अंडर खंयच्या एक्टा अंडर नॅचरल कोर्स ऑफ वॉटर आडोवपाचे कायद्यान खंयच्या बसते ताणें सांगचें ना जाल्यार तांचेर पयलीं केस करची आनी तांकां भितर उडोवचें अरे नॅचरल कोर्स ऑफ वॉटर दीस इज एनवायरमेंटाचे डिजास्टर मरे एनवायरमेंटाचेर अत्याचार चल्ला सो म्हाका दिसता दीस इज टोटल मिसमॅनेजमेंट एंड द फेलियर ऑफ दीस गव्हर्मेंट तुम्ही पळयलां आसतलें गोंयभर आज ज्या हिशोबान तांणी उजो लायलो ते जागे उरले तेय काबार करपाक सोदतात हांगा लोकांचे लँड एक्विजिशन करना आसतना जबरदस्ती गोवा पुलिसाचे प्रोटेक्शन घेवन हे इल्लिगली काम चालू आहा गोवा पुलीस तांकां प्रोटेक्शन दिता माती घालून
नॅचरल कोर्स ऑफ वॉटर हाडोवपाक मागीर चल्ला कितें म्हळ्यार हो प्रमोद सावंत सरकार हाज्या फाटल्यान आसचो जालो. होम मिनिस्टर जर आपली पुलीस यंत्रणा दिता इल्लीगल करपाक मागीर आनी उरला कितें. व्हिज्युअल कॅप्चर केला स्पीड अँड नॉईज ऑफ द ट्रेन. एक अमेरिकन स्टडी केल्ली. इन दॅट डेट सेड when a train travels at a particular speed more than 60 kilometers per hour over 600 kilometers, तो कोळसो पळय आसा तातूंतलो डस्ट इट फ्लायज. आनी आमी सदां सांगता टुरिजम तुमी डिस्ट्रॉय करून उडयलें बिकॉज ऑफ दीस कोल. आयज नुस्तेकारांच्या पोटार खट मारलेली आसा. आख्खें गोंय तुमी डिस्ट्रॉय करतले. आयज तुमी पुलीस हाडटात टू कंप्लीट दीस क्रिमिनल एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द RVNL कॉन्ट्रॅक्टर्स. अरे तुमच्याकडे पैसे ना भिकेक पडला मरे. तुम्ही आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड लिंक करपाक 1,000 मागतात. कित्याक तुमच्याकडे पैसे ना. ते पैसे पगार दिवपाक पुलिसांक तुम्ही हांगा लायता आणि त्यासाठी सगळे ड्रग्स आणि सगळेच चल्ला. मर्डर चल्ला. लॉ अँड ऑर्डर फेलियर इज देर. ताजेर तुम्ही नदर घाला. पुलिसांक आमच्या लोकांचेर केसी घालपाक हाडनाकात. दीज आर आवर पीपल. इलेक्शन येतकूच तुम्ही ह्याच लोकांच्या पांया पडटात. आयज म्हळ्यार वी वूड हॅव एप्रिशिएटेड इफ द लोकल MLA वूड हॅव अंडरस्टूड द प्लायट अँड टेकन अप द केस. जाल्यार आमी वालोर दिवपाचे. जेन्ना दारार येता लोकांचे प्रॉमिस करून आमी तुमचो गांव सांबाळटले जाल्यार खंय गेले हे लोक. हेजेर पंचायतीची स्टॉप वर्क नोटीस आसा. आता आमचो सरकार सांगता की पंचायत इज अ लोकल बॉडी, हायेस्ट बॉडी इन द विलेज. पूण आमचे पंची आसा. सरपंचान स्टॉप वर्क नोटीस धाडूनय बी हें काम चालू ना. पूण दे आर गेटिंग द पुलीस प्रोटेक्शन आनी आज काम चालू आसा.